करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे नमस्कार. जायात जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटेकाराचो तुमकां येवकार. हो प्रोग्राम आमी 3 वर्सां चलयलो आनी 3 वर्सां उपरांत बंद केलो. 1-2 वर्सां पयलीं बंद केल्लो. कित्याक तर कितलेय हालयल्यार गोंयचे लोक जागेच जायना म्हणून आमकां वाज आयलो. मागीर आमचें नशीब बरें म्हणून 6 म्हयने फाटीं गोंयांत इलेक्शनां जालीं आनी ते इलेक्शनांत 70% वयर लोकांनी आपूण जागे जाले वो जागे आसात अशें म्हणून सिद्ध करून दाखयलें. 30% अजुनूय उरल्यात आनी जे जागे जाल्यात ते परतून तांणी झेमो काडच्यो न्हय अशें म्हणून आमी हो प्रोग्राम आतां परतून सुरू करया अशें थारायलें. आयच्यान हो प्रोग्राम सुरू. आज खुबशे विशय घेवपाचे आशिल्ले पूण एक विशय सगळ्याक गाजता म्हणटा तो शहा कमिशन, इल्लिगल मायनींग एटसेट्रा एटसेट्रा. म्हणटा आज आमी पयलो विशय घेवया शहा कमिशन. गोंयांतल्या बेकायदेशीर मिनाचो तपास करपी जस्टीस MB शाह आयोगाचो अहवाल केंद्रीय मिना खात्यान शुक्रारा संसदेन मांडलो. ह्या पुराय प्रकरणांत तांणी दोशी धरल्यात आनी तांचेर कारवाय करात म्हूण सांगला ते मनीस आनी विभाग अशे. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, तेन्नाचे खण संचालक, खण खात्याचे अधिकारी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय खण ब्युरो, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय जैव विविधताय मंडळ. 2000 साला उपरांत चडशे गैरवेव्हार जाल्यात आनी जाणून बुजून कांय कंपन्यांक फावोर करपाक अधिकारी कांय गंभीर प्रकरणांनी सदळ रावल्यात असो निश्कर्श ह्या अहवालान काडला. कसले कसले कायदे मोडले तेवूय ह्या अहवालान सांगला. मिना खात्यान सुमार 5 वर्सां खणींची तपासणीच केली ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खबर आसून कारवाय केली ना. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान बफर झोनांत खणी चलपाक दिल्यो. पर्यावरण दाखले नासतना 31 खणी चलपाक दिल्यो. अभयारण्यां मतीन घेनासतना 42 खणींक परवाने दिले. गोंयच्या मिना खात्यान बेकायदेशीरपणान मीन खणूंक दिले. बेकायदेशीर मिनाची सरळ निर्यात करपाक दिली. खण खात्यान कांय खणी आडच कारवाय केली. खणी कायदे पाळटात काय ना ते कोणेच पळयले ना. ह्यो गजाली परत जावच्यो न्हय म्हूण आयोगान सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो. बेकायदेशीर गजाली करप्या आनी दिवप्या आड खर कारवाय. मिना सचिवाच्या फुडारपणा खाला खासा समिती. सगळे कायदे पाळटात काय ना ते समितीन पळोवचे. हे विशीं आमी दिगंबर कामती कडेन संपर्क सादलो तेन्ना आपणे अजून रिपोर्ट वाचूंक ना, वाचतकच प्रतिक्रिया दिता अशें तांणी सांगलें. भाजपान मात आदल्या काँग्रेस सरकाराचेर फोग काडलो. दिगंबर कामत जो मायन्स मिनिस्टर तशेंच मुख्यमंत्री ज्यांच्या नावाचो प्रत्यक्ष उल्लेख रिपोर्टांत आसा तांचेर सरकारान तुरंत FIR फायल करचो. आतां शहा कमिशन म्हणून कोणें अपॉयंट केलें? गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान भारत सरकारान अपॉयंट केलें. कित्याक तर भारतांत खूब कडेन मिनाच्यो खाणी आसात आनी तुमकां खबर आसतलें की जगांत खंयच्याय देशांत खंयच्याय राज्यांत तुमी गेल्यार कसलोय धंदो करपाक जाय जाल्यार ते धंद्या खातीर सरकारी कायदे आसतात. तशेंच मिनाचे खाणी खातीरय सरकारी कायदे आसात आनीक हे सरकारी कायदे आसात ते पाळपी जितले आसात तितलेच ते मोडपी आसात. हालीं कायदे मोडपी चड जाल्यात आनी कायदे पाळपी कमी जाल्यात अशें म्हणून लोकांच्यो कागाळी भारत सरकारा कडेन वचपाक लागल्यो. आनी ह्यो खास करून आयर्न ओर मायनींग आनी मँगनीज मायनींग म्हणजे लोखणाच्यो मिनाच्यो खणी आनी मँगनीज मिनाच्यो खणी ह्यो खणी चालीक लायता आसतना तांच्यांतल्यान मीन काडटा आसतना जे कायदे पाळपा जाय ते सारके पाळनात आनी खुबशे थंय बेकायदेशीर मिनाच्यो प्रक्रिया चालू आसात अश्यो म्हणून कंप्लेनी वचपाक लागल्यो. आनी ह्यो कंप्लेनी वतकर भारत सरकारान एक ज्या ज्या राज्यांत खणी चालू आसात आनी ज्या ज्या राज्यांतल्यान ह्यो कागाळी येतात त्या त्या राज्यांनी तुमी वचून चवकशी करात आनी आमकां तुमचो अहवाल दियात अशें म्हणून एक चवकशी समिती स्थापन केली. आनी ही चवकशी
समिती म्हणजे शहा कमिशन, सुप्रीम कोर्टाचो आदलो रिटायर्ड जज बी शहा हो ताजो अध्यक्ष म्हणून ताका शहा कमिशन म्हणटात. आतां हे शहा कमिशनान आपलें काम केलें आनी रिपोर्ट दिलो. काम कसलें केलें तर कितल्योश्योच फायली पळयल्यो, परमिशन सारकें दिलां, परमिशन दिलें जाल्यार परमिशन घेतकर ज्यो प्रक्रिया करपाक जाय त्यो प्रक्रिया मायनींग कंपनीन सारक्यो केल्यात, मागीर सरकारी ऑफिसरांनी सारकें तपासलां वगैरे वगैरे खुबश्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो तांणी तपासल्यो. मायनीक भेटी दिल्यो, खरेलें कितें चल्लां काय फक्त पेपराचेर आसा तेंय पळयलें आनी अखेरीक तांणी 3 मार्च आनी 4 एप्रील अशें म्हणून तांणी भारत सरकाराक रिपोर्ट दिलो. भारत सरकाराच्या मीन डिपार्टमेंटाक, मायनींग डिपार्टमेंट, मीन खात्याक रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्ट 6 म्हयने तसोच दवरून ताजेर अभ्यास करून मागीर 6 सप्टेंबराक मायनींग डिपार्टमेंटान तो रिपोर्ट पार्लमेंटांत दिलो. आनी तो पार्लमेंटांत दितकर मागीर खरें म्हणल्यार पार्लमेंटान ताजेर भासाभास बी जावपाची खंयचोय दीस थारावन, पूण 8 सप्टेंबराक पार्लमेंटाचें सेशन काबार जालें म्हणटकर ताजेर कांय भासाभास जावंक पावली ना. म्हणटकर तो रिपोर्ट थंय दिलो आनी तो रिपोर्ट थंय पार्लमेंटांत घाले बरोबर इट इज इन पब्लीक डोमेन, म्हणजे तो उक्तो जालो असो. हाजे पयलीं तो कॉन्फिडेन्शियल सिक्रेट आशिल्लो, तो उक्तो जालो आनी सगळ्या देशाक कळ्ळो, गोंयकारांकय कळ्ळो, गोंयांत व्हडलो बोवाळ ताजो सुरू जालो. म्हणटकर ही गजाल जाली केन्ना अपॉयंट केल्लो आनी ताणें केन्ना रिपोर्ट दिलो. आतां ते रिपोर्टांत कितें कितें आसा तर रिपोर्टांत आसा त्या प्रमाणे जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 300 प्रिंटेड पानां, 300-350 प्रिंटेड पानां जातलीं आनी कंप्युटराची पानां सुमार 500 जातलीं. म्हणटकर तें सगळें तुमकां एक 20-22 मिनटांनी सांगपाक अशक्य. तातूंतले मुख्य मुद्दे सांगपाचे म्हणजे पयली गजाल, शाह कमिशन तुमकां एक्सप्लेन करता बाबा एक अमकी प्रक्रिया मिनाची कायदेशीर काय बेकायदेशीर कशी थारावपाची. तर 8 कायदे आसात. भारत सरकारान मीन काडपा खातीर ओ मीन विकपा खातीर ओ मीन ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर हांगच्यान थंय व्हरपा खातीर 8 कायदे केल्यात. ते 8 कायद्यां सकयल 8 नेम आसा, नेमावळी आसा, रुल्स, एक्ट्स, रुल्स. आनी ताज्या सकयल मागीर नोटिफिकेशनां आसात, म्हणजे अधिसुचोवण्यो. म्हणजे खंयचेंय काम करतलो जाल्यार एक्ट आसा, रुल्स आसात, ताजे सकयल नोटिफिकेशन आसा. कायदे, नेम आनी अधिसुचोवण्यो हांचे चक्रव्युहांतल्यान भायर सरून मागीर मीन काडटले कंपनी ओर मनशान मीन काडपाक सुरवात करपाक जाय. आनी ते चक्रव्युहांत खंय तरी सांपडलो, मातसो पसून जर सांपडलो हेवटेन तेवटेन, 100 जर कायदे तुवें 100 जर अटी पाळपाच्यो आशिल्ल्यो, 95 पाळ्ळ्यो आनी 5 जर उरलो जायत, तुजें मीन बेकायदेशीर थारता अशें शाह कमिशनान एक्सप्लेन करून सांगलां. अशें सांगलें म्हणून कामां जायना न्ही. कितें कितें केल्यार बेकायदेशीर, कितें कितें केल्यार कायदेशीर हेंय बी तांणी सांगलां. कितें कितें केल्यार बेकायदेशीर तांणी 11 आयटम दिल्यात. हे 11 आयटम तुमी जर केल्यात वो करपाचे विसरल्यात जाल्यार ते बेकायदेशीर जाता. लीज घेना आसतना म्हाका समजा मीन फाल्यां काडपाक जाय, म्हाका मिनेर जावपाक जाय, मिनाची कंपनी उगडपाक जाय, म्हाका मायनींग लीज घेवची पडटली. मायनींग लीज घेना आसतना लोकल सरकार मायनींग लीज दितलो. लोकल सरकारा कडल्यान मायनींग लीज घेना आसतना हांवें समजा मीन काडपाक सुरवात केली, तें बेकायदेशीर जालें. मागीर लीज घेतलें, पूण लिजांत एरिया जी आसा ते एरिये भायर वचून आनी कोणाले जमनीत मीन काडलें तें बेकायदेशीर. मागीर म्हजेच जमनीत म्हणजे म्हाका जे एक 100 हेक्टरांत तूं मीन काड अशें म्हणून ते मायनींग लीज आशिल्ली आनी तातूंत भितर हांवें मीन काडपाक सुरवात केली, पूण तुज्यान 1 लाख टन मीन काडपाक जाता अशें म्हणून भारत सरकाराची अट आशिल्ली, गोंय सरकाराची अट आशिल्ली. 1 लाख 1 टन काडल्यार म्हजें तें बेकायदेशीर जालें अशें म्हणून 11 कंडिशनां ताणें घाल्यात. आतां इल्लिगॅलिटी आसा, बेकायदेशीर कितें, कायदेशीर कितें हें कोण थारायतलो. थारावपाक सरकाराचे 8 डिपार्टमेंट आसात. भारत सरकाराचे 4 डिपार्टमेंट आनी गोंय सरकाराचे
3 डिपार्टमेंट. आता भारत सरकाराचे 4 डिपार्टमेंट खंयचे? मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे मायनिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मायन, खाण खातें और मीन खातें. आणि मागीर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अँड फॉरेस्ट म्हणजे पर्यावरण आनी रान खातें. हें जरी एक खातें असलें, हे खात्यांत 3 विभाग आसात आनी 3 विभाग 3 वेगळी वेगळी खातीं जाल्ले भशेन वागता. एकल्याक कितें करता तें दुसऱ्याक खबर नासता अशें म्हणून शाह कमिशन म्हणटा. हे 3 विभाग खंयचे? एक विभाग पर्यावरण विभाग, दुसरो विभाग रान विभाग फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, आनी तिसरो विभाग पळय आसता न्ही रानटी जनावरांचो विभाग. आता रानटी जनावरांचो विभाग म्हणजे त्या विभागांत रानटी जनावरां नासतात. रानटी जनावरां रानांत असतात 4 पांयांची. 2 पांयांचे जे लांडगे कोले बिले आसता पळय न्ही ते आमच्याय मदीं असतात आनी सरकारांतय असता, पूण तांकां आनी त्या विभागाक कांय संबंद ना. तर अशे हे 4 विभाग, 4 डिपार्टमेंट, 4 खातीं भारत सरकाराची. आनी गोंय सरकाराची मुख्य म्हणजे खाणी कडेन संबंद आशिल्ली डिपार्टमेंट, खाणी कडेन संबंद आशिल्ले विभाग खंयचे? एक म्हणजे मायनिंग डिपार्टमेंट, सगळ्यांत म्हत्वाचो डिपार्टमेंट. जंय सस्पेन्शनां चल्ल्या आनी कितें चल्लां, खुबशें काम चल्लां आज, तो मायनिंग डिपार्टमेंट. दुसरो डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, गोंयचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. आणि तिसरो म्हत्वाचो डिपार्टमेंट म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रान खातें. तर हे तिनूय आनी हे सगळे जितली पळय परमिशनां जाय, NOC जाय, नो ऑब्जेक्शन जाय, कितें कितें पळय जाय न्ही मीन सुरू करपाक, तें हे सगळे 7 डिपार्टमेंटां कडल्यान घेवपाक जाय. आनी राज्य सरकाराचें काम कितें? सगळे डिपार्टमेंटांक जर अधिकार आसा आनी सगळे डिपार्टमेंटांक जर जबाबदारी आसा, खंय कितें चूक जाल्या, खंय कोणें बेकायदेशीर केल्या, ताका जबाबदार कोण हो प्रश्न येता. म्हणटकर शाह कमिशनान चड जबाबदारी घाल्या ती राज्य सरकाराचेर म्हणजे गोंय सरकाराचेर आनी गोंय सरकारा भितर मायनिंग डिपार्टमेंटाचेर. कित्याक तर कायद्या प्रमाणे तेणी कायदे बिदे सगळे सांगल्या खंयचे खंयचे ते कायदे बी वाचपाक मेळटात तुमकां. तर सगळ्यांत भितर सांगपाचें म्हणजे मायनिंग डिपार्टमेंटांत जे फायनल मायनिंग लीज म्हणून आसा पळय न्ही ते मायनिंग डिपार्टमेंटान दिवपाचें आसता. मायनिंग लीज म्हणटा ते आसा ते फायनल मायनिंग डिपार्टमेंट केन्ना दिता? जेन्ना जी मायनिंग कंपनीन सगळीं परमिशनां घेवंक जाय, सगळीं नो ऑब्जेक्शनां घेवंक जाय, ना हरकत दाखले, सगळीं लिसेन्सां घेवंक जाय सगळे कडल्यान, सगळे डिपार्टमेंटांतल्यान, आनी ते सगळे बंडल घेवन मायनिंग डिपार्टमेंटा कडल्यान येवंक जाय. मायनिंग डिपार्टमेंट सगळे ते मायनिंग डिपार्टमेंटान सगळे तपासपाक जाय बारकायेन आनी एक आपल्याक सॅटिस्फाय करून घेवपाक जाय की बाबा जाव तुवें सगळें आतां घेतलां, आतां हे घे तुका मायनिंग लीज अशें म्हणून. म्हणटकीर मायनिंग डिपार्टमेंटाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो हो रोल, एक म्हत्वाचो भाग. म्हणटकर हे सगळें पळय आसा पळय न्ही ते शाह कमिशनान एक्सप्लेन करून सांगलां. जायात जागे